हळडोणा मार्केटाची बिल्डिंग मोडल्या उपरांत बाजार सगळो रस्त्यार आयिल्लो दिसलो। बिल्डिंग मोडून खंय परत बांदतले म्हूण सांगिल्लें, पूण अजून परिस्थिती आसा तशीच। जर बांदपाचें नासलें जाल्यार मोडपाचेंच न्हू तर डेप्युटी कलेक्टरान टायम मारून अपेक्षा नाका बाबा आमकां पयलीं बांदून दी, रिलोकेशन कर, रिलोकेट कर आनी मागीर मोड। आतां रस्त्यार बांदला आनी तो सरपंच सांगता म्हाका उठ म्हणून। ट्रॅफिक जाता खंय जाम जाता म्हण जाल्यार उगी राव म्हणून आमकां एक शेड घालून गेल्ली जाल्यार इतलो प्रॉब्लम जावचो ना। वेपाऱ्यांक विक्री करपा खातीर रस्त्यार बसचें पडटा। पावसांत खंय आनिकूय त्रास जाता, थळावे उलयले। आमकां खूब त्रास केले मोडल्या, आमचे भयो करून उडयल्या। पावसान भिजोन मरो आमकां हांगा बसाकूय थार ना आनी कांय ना। पावसान येता लोड आनी सगळें भिजोंक जाता हांगा। शेट घालून मोडून दिता म्हण सांगली ती कांयच करून दिल्या ना आमकां तेंच्यांनी। आनी आतां हे मार्केट मोडलें आनी थंडथणीत करून आमकां सगळ्या लोकांक जमनीत थेयल्यात। आमकां हितून कांयच करपाक मेळना आनी धंदो करूंकूय वाडोवंकूय मेळना आनी कितें ना, फक्त आमी सगळीं लॉसान पडलेलीं आसा। पावसान त्रास जाता, गिमांनी पळय वतां लागता, लायटीनूय करूंक ना आनी हेणें मिनिस्टरांनी करूंक ना कांय। हे पळय 7-17 लावन बसता। अधिकाऱ्यांनी हाची दखल घेवची, वेपाऱ्यां खातीर एक योग्य जागो ठरवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। अशें सांगलां की प्रोजेक्ट जो आसा पास जाला म्हणून तो चालीक अजून लागोंक ना आनी ते आशिल्लें जाता आमी हांगा भायर बसता वता कितें हेज्या आतां पावसान आनीक ऑप्शन ना आमकां आनी हांगा जागो ना, आमकां अशें रस्त्यारूच बसचें पडटा। ओपता केन्ना धरता आमी धरता केन्ना सत्र्याचे तुमी जर कंडिशन पळयत जाल्यार सगळे आतां नवे सत्रे हाडलेले, सगळे वाऱ्यान सगळे उबन गेले। गव्हर्मेंटाक आमी कितें सांगूंक सोदता की प्रत्येक गांवांनी वचून ते लोकांचे कितें मेन प्रॉब्लम आहा न्ही ते तुमी एक्चुअली पळोवंक जाय। तुमी सांगतना आमकां सांगतात की आमी हे करतले ते करतले। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर।